म्हणजे सरकाराक एक शिटकावणी हा की जिल्हा परिषद इलेक्शन रिजल्ट्स जे आयल्यात हे रिजल्ट्स एक गोंयांत कोल हब करपा खातीर गोंयांत कोल कॉरिडॉर करपा खातीर ही मॅन्डेट न्ही, रेल्वेची डबल ट्रॅकिंग करपा खातीर ही मॅन्डेट न्ही, म्हादय व्हरून विकली कर्नाटकाक, म्हादय डायवर्ट करून दिली ताजे खातीर ही मॅन्डेट न्ही, सैम राखपा खातीर जे लोक झगडटात ते हारले असो अर्थ जायना. हे सगळे मुवमेंट्स जे आहात हे लोकांचे मुवमेंट, पिपल्स मुवमेंट्स which were been basically apolitical. हातून राजकीय आनीक आमचे खंयचे जे पार्टीज आहात, पॉलिटिकल पार्टीज पक्षांनी वचून थंय आपूण पार्टिसिपेट जाले आसात, पूण ते मुवमेंट्स पॉलिटिकल मुवमेंट्स न्ही. सो सरकाराक ही शिटकावणी की हो तूं उदकां ग्रीन सिग्नल न्ही गोंय व्हरून अडानीक नाल्यार जिंदालाक विकपाक, हें सरकारान पयलीं तकलेन धरचें. आज मुख्यमंत्री क्रेडिट घेता की हे आपल्या जैत हे आपल्या खातीर. टू सम एक्सटेंट बीजेपीक जैत जाले म्हणून ताका क्रेडिट येताच, पूण हार कोणा खातीर जाली ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणें तरी घेवंक जाय. ती कोण घेतलो तें कोणाक खबर. हांव काय ते राजकीय ते सगळे रॅट रेसीन गोवा फॉरवर्ड पार्टी had not participated in this election. एक कित्याक we believe that this is an inconsequential election where powers are not given to Zillas and this is likely to lead to a spike in COVID cases eventually. काल नंदकुमार कामतीन तुझं म्हणिल्लें हा 20 तारीख पर्यंत पळया ह्या इलेक्शना खातीर स्पायक जी जातली. जीएमसीचे दिनान म्हणल्यार पयर एक लग्ना खातीर 100 केसी जाल्यो म्हणून जाल्यार इतल्या हजारांनी लोकांक एक हाडल्यात ताजे खातीर स्पायक जावचे ना. आज तुका सांगता 40 ते 50% वोट घेवन बीजेपीचे कॅन्डिडेट जिखल्यात. हाजो अर्थ कितें? 60% वोट ताका पडूंक ना जे आयदर पॅन्डेमिका खातीर येवंक नात ओ बिकॉज ऑफ अ लॅक ऑफ पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्ह ते येवंक नात. सो वचून मेरेन ऑपोजिशनाक चान्स आहा. This defeat of the opposition in the Zilla should teach a lesson to us how to make our path forward. And I feel it is an inspiration